पोवी सक्रामेंतांत हजरासच्या म्हज्या मोगळा जेसू गुपीत ह्या उड्या रुपांत हजरासच्या म्हज्या मोगळा जेसू हांव तुका आराधन करता, हांव तुका नमस्कार करता. म्हज्या काळेज, म्हजे सगळे जिवीत, म्हज्या जिवितांत घडची सर्व गणितां, म्हजे सगळे कुटुंब, म्हज्या कुटुंबांतल्या भाव भयणींक, भुरग्यां बाळांक, युवा जनांक सगळ्यांक तुज्या पांयां तळी हांव समर्पिता. म्हज्या जिवितांत घडच्यो सर्व ते गणितां, संतोषाची, दुखाची, कश्टाची, अनवराची, पिडेची, शिडेची हर एक गणितां मोगळा जेसू तुज्या पांयां तळी हांव समर्पिता. तुका हांव आराधन करता. तूं म्हजो देव. तुजें काळीज म्हज्या मोगान भरलां जेसू. तुज्या काळजाक म्हजें काळीज हांव समर्पिता. जेसू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेसू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. सगळें आमचें जिवीत सोम्याक आमी समर्पण दिवया. ताका आमी आराधन करया, ताची आमी स्तुती करया. ह्या जेसूक आराधन करून मुखलें चरण आमी घालया. देखो आपन साको पायको कुसनोसा एक सूत्र तुझा आवातीर मोहसो Dio Santa Sensa Bhakti Satmanta He Satache Uta Satusma Manta Deepa Sancta Tesa Bhakti Satmanta He Satache Uta Satusmanta. Oy मोगळा जेसू तुका आमी आपणूक नांवावो कित्याक तूं देव, हांव मनीस. तूं पवित्र, हांव पातकी. तूं बळिश्ट, हांव अस्खत. तरी तुज्या उतराचेर हांव पातयेत आसतना हांव बळिश्ट जाता. तुजें उतार सक्तेन भरलेलें जेसू. तुजें उतार तें सक्तेन भरलेलें. भावार्थान तुका आपणूक हांव कशी व्हरता. जशें त्या रक्तस्रावाच्या पिडेन कुश्टूच्या त्या स्त्रियेन आपूण ताच्या तकल्याक आपडलें जाल्यार बरी जातली म्हणून भावार्थान फातयेन तुका आपणूक तिणें प्रयत्न केलें. आपल्या हातांनी न्ही तरी भावार्थान तिणें आपणूक तिणें प्रयत्न केलें. जेन्ना भावार्थान तिणें मागलें तवळस भावार्थान तिणें तुका आपडलें जेसू. सुरवेरच्या भावार्थाक लागून तुवें बरें केलें जेसू. शतापाती सुसाकोर बरो नातल्या वेळार शतापाती तुजे लागीं मागता. सोम्या तुवें म्हज्या घरा भितर येवच्याक हांव नांवावो. तुवें एकच एक उतार सांगल्यार पुरो जेसू म्हजो साकोर बरो जातलो. कितलो व्हडलो भावार्थ जेसू. भावार्थान तुका मानून घेतलो. भावार्थान तुजें उतार ताणें आपणाच्या काळजान घेतलें. भावार्थान तुज्या उतरान आपणाचो साकोर बरो जातलो म्हणून पातयेलें. त्याच भावार्थान मोगळा जेसू तुजे मुखार हांव आतां हांगासर दिंबेर आसा. तुजे मुखार हांव आराधन करता. म्हजें सगळें जिवीत हांव तुका समर्पण दिता मोगळा जेसू. तुवें एकच एक उतार सांगल्यार पुरो जेसू म्हजो साकोर, म्हजी कुटुंबाची, म्हजी भुरगीं बाळां जीं पिडेस्त आसात, ज्या कोणा खातीर मागोवंक हांव हांगासर आयलां, जायत्यो विनवणी हांव घेवन हांगासर आयलां मोगळा जेसू. भावार्थान तुज्या उतराचेर पातयेवन हांव मागता तेन्ना तूं म्हाका खंडीत जावन म्हाका आनी म्हज्या भावा भयणी तूं बरें करताय. कुर्सार तुवें आमकां तुज्या जिवाचें बलिदान भेटोवन दिलें. तूं मनशां आनी देवसायमान तूं लिपोवन आसाय आनी ती दोनी सतां पातयेवन दुखेस सोरां निमाणी घडी मागलेंस तें हांव भक्तीन मागता जेसू. त्या सोरान मागलें तूं भुमी वायकुटांत भितर सरता आसतना, सर्गाच्या राजांत भितर सरता आसतना जेसू म्हजी खाकूळ कर.
म्हाका तुज्या राजान घे म्हणून निमान्य घडये त्यो स्वरान मागल्लें आनी ताचें मागणें तुवें आयकलें जेजू त्याच घडये सर्गा राजांत रिक्षी थंयसर देवा सांगात जियोची बसावणी ताका केली व्हड बाग ताका मेळ्ळें मोगळा जेजू जायते पटी तुजे तान पयस आसल्या म्हाका ह्या घडये तुज्या गोपान तूं आपयताय तुज्या राजान तूं आपयताय जेजू हांवें तेंच मागता जेजू सदांच ह्या घडयेंत हांव तुज्या सांगातपणांत तुज्या मोगांत जियोंक म्हाका आनी म्हज्या भावा भयणीक फावो कर जेजू तुज्या सांगातपणान जियोंक म्हाका फावो कर जेजू तुज्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत सोबोंक आमकां तुज्या सत्तेन भर जेजू ह्या संवसारांतल्या सर ताळण्याचें जैत व्हरोंक आनी सर्व कश्टां दुखींत आमचो भावार्थ सांडी नासतना तुजेर मात्र भावार्थ दवन जियोंक आमकां तुजे सत्तेन भर जेजू म्हणून मागून फुडलें चरण आमी गावया. तुझे मन शापन पुन्हा दोनी सदा पाखीर उसारता तुगे सोरा देश मागता पुन्हा दोनी सदा पाखीर उसारता आनी दुखे सोरा मागलेस मागता. होय म्हाका जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तूं खरोच हजर आसाय म्हणून हांव तिरपात येता. तूं हांगासर नीज मनीस आनी नीज देव जावन आमच्या मदें तूं हजर आसाय आमच्या मोगान तूं हजर आसाय दीस रात कळनासतना ह्या पवित्र अभयारण्यांतल्यान तूं आमच्या खातीर हजर आसाय. जेन्ना आमी तुजे सरशी येता आनी तुजे लागीं खालतेपणी मागता तूं आमकां कृपेन भरताय. हांव आसतना तुमचे संगता संवसार सरा पर्यंत म्हणल्यार जेजू सदांच आमच्या संगात तूं आसाय. आमच्या जिविताच्या सुखा दुखां आनी कश्ट अणवरांत तूं आमच्या संगत आसाय. आमच्या जिविताच्या हर पैना वेळार तूं आमच्या संगत आसाय. आमच्या जिवितांत काळोख आमी बघता आसतना आमच्या जिवितांत कश्ट नश्ट आमी बघता आसतना आमच्या जिवितांत पिडा शिडा आमकां दोसता आसतना आमच्या जिवितांत नासमाधान आमी बघता आसतना आमच्या कुटुंबा जिवितांत फूट येता आसतना जेजू तूं आमच्या संगत आसाय. आमकां तुजे कृपेन भरताय सत्तेन भरताय. मोगळा जेजू आतां भक्तीन तुजो साकर तुजे भुरगें हांव तुज्या पांय तळ्यांक आसा. सांतोमासा बरें हांव तुजे गाय पळोवंक सकना तरी की जेजू तुका हांव खरोच देव म्हूण मानता. सदांच चड आनी चड तुजो मोग करूंक तुजो मात्र मोग करूंक जेजू आनी तुजो केल्ले बरी तुवें आमचो केल्ले बरी आमी एकामेकाचो मोग करूंक तुजी सकत तुजी कृपा तुजी बेसावा मागता. सांतो मासा बरी घायना पळेता तरी तुका मोजो मोर उत्सारता हांती म्हाका सदांच तुका तुझेर आशा दवरून तुजो मोग करून तांती म्हाका
तुझेर आशा दवरून ह्या पवित्र सक्रामेंतान जरसच्या म्हज्या मगळा जेसू परत तुका हांव नमस्कार करता. म्हजें सगळें जिवीत तुज्या पांयां तळी हांव भेटोवन दिता. म्हजें काळीज तुका समर्पिता. जेजू म्हाका आसा तशें तूं स्विकार कर आनी तुका जाय तशें तूं म्हाका चलय. जेजू म्हाका आसा तशें तूं स्विकार कर आनी तुका जाय तशें तूं तुका चलय. म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक मोगळा जेजू आमकां आसा तशें तूं स्विकार कर आनी तुका जाय तशें तूं चलय. आमच्या पिडेस भाव भयणीक मोगळा जेजू तुज्या हातान तूं स्विकार कर. आसा तशें स्विकार कर आनी तुका जाय तशें तूं तांकां चलय. जेजू तुजे कुशे प्रमाणे तांकां तूं चलय. तुजी कुशी वय तर तांची पिडा शिडा गूण कर. जेजू आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक युवा जनांक जेजू तुज्या हातान भेटोवन दिता. तांकां तुज्या गोपान तूं स्विकार कर. जेजू आनी तुका जाय तशें तांकां तूं चलय. ह्या संवसारांत नाना समस्या कश्टांक अडचणेक सांपडलेल्यांक जेजू जिविताच्या रस्त्यान वायटाच्या वाटेक लागलेल्या आमच्या भावा भयणीक जेजू तुज्या गोपान तांकां घे. तांकां आसा तशें स्विकार घे. जेजू आनी तुका जाय तशें तांकां चलय. तुज्या वाटेन तांकां फाटीं परतून चलय. जेजू फाटल्या दिसांनी फाटल्या हप्त्यांत फाटल्या म्हयन्यांत फाटल्या दिसांनी आमच्या जिवितांत सुम्यान केल्ल्या सर गणिता पासून ताणें केल्ल्या सर उपकारा पासून ताका आमी अर्घा दिवया. सगळीं आमी बसया. आमचे दिश्ट सोम्याचेर कोणसोव्या. ह्या पवित्र हुंड्या रुपी अजरसच्या जेजू ते आमी कोणसोव्या. हांगासर दिसता तो फकत हुंडो न्हय. म्हाका जेजूस म्हज्या आनी तुजें समकर म्हज्या आनी तुज्या मुखार हांगासर हजर आसा. आजुनी जेजू थंय हांगा उण्या रुपी आसच्या जेजूक आराधन करता आसतना ताच्या मुखामळ तो दाखयता. आनी हाका साक्ष म्हणलें बरें आयले वार केरळांत तें अजाप घडलें आनी आमी साबार जाणां थंयसर भेट करून आसा. आनी तसो जेजू हांगासर ह्या उंड्या रुपी हजर आसा. जेन्ना आमी भावार्थान मागता म्हाका जेजूक पळय म्हाका पळय म्हणली आशा धरून आमी हांगासर ताच्या पांयां ताळी बसून खतखतीत मोगान आमी मागता. आनी तसलेंच अजाप आमच्या जिवितांत हर एक दीस घडटा. त्या जाकेवान जेजूक आपणाक पळय म्हणून तो रमडीच्या रुखार सोडलो आनी ताणें जेजूक पळयलो. म्हाका जेजूक पळय म्हणली आशा ताची तें आसली. म्हाका जेजूक आपणाच्या काळजांत घेसे आपणाच्या घरांत आपूण हाडिसे म्हणली आशा ताची तें आसली. जेजूक हांवें अनुभव करीत ताका हांवें पळयत म्हजें जिवीत बदलीत. आनी तसली कथकथीत आशा मोगाच्या भावा आनी भयणी हांवें आनी तुवें धरता आसतना खंडीत जावन त्या उंड्या रुपी आसार आसलो जेजू तसो दैवीक सांगात आमकां दिता. फाटल्या दिसांनी ताणें आमकां तसो दैवीक सांगात दिला. बेसांवांनी भरला. जायते उपकार ताणें आमकां केल्यात. आमच्या दिसपट्ट्या पयना वेळार ताणें आमकां राखला सांबाळला. आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत बरें फाल्यां जाता आसतना तोच आमच्या सांगात आसलो.
आमच्या जिवितांत बरें फाल्यां जाता आसतना प्रोग्राम जाताना संभ्रम जाता आसतना कांय थोडे पटी जेजूक आमी कुशीन दवरला पूण तरीकी जेजून आमचेर असल्या मोगा वरवीं ताणें सगळें आमच्या जिवितांत बरेंच घडाशें केलां. सबार पोटी आमी ताका नाकारून ताचे वाटेंतल्यान आमी पयस सरल्या. जिविताच्या वाटेन समकच्या बदला नासाच्या वाटेन आमी समकल्या. तरी तस्सू आमचे सोदनेर आसुल्लो तस्सू आमकां लागीं सरून परत आमकां सारके वाटेक हाडून पायिल्लें जेजूनच. आमच्या जिवितांत नानाची सुलवणी भक्त आसतना आमकां परत आमच्या खांदार हात घाल, भियेनाका, उठ म्हणून परत धैर्यान बरोल्लो जेजू आमचे सांगत आसा. आमच्या भाव भयणीच्या जिवितांत येवचे कश्ट पिडे वयर पिडा येता आसतना, सलवणी वयर सलवण येता आसतना, अनवारा वयर अनवार येता आसतना आमकां साबार पोटी दूख भोगिल्लें, बेजाराय भोगिल्लें. आमच्या जिवितांत आमकां पुरो जावन गेलें असले कश्ट पळोवन. पूण तो वेळ जेजू म्हणालो, तुमच्या चड हांवें कश्ट सोंसल्यात, तुमच्या चड हांवें कश्ट सोंसल्यात, तुमच्या चड दूख हांवें अनुभव केला. आनी तसो जेजू आमचे कश्ट हाडूंक जेजू हांगासर आसा. आमच्या जिवितांत नवो बरवसो उदेश केल्लो, आमच्या जिवितांत कश्ट हाडू केल्लो, आमच्या जिवितांत निरासपण बघता आसतना नवो बरवसो उदेश केल्लो. आमच्या जिवितांत कुटुंबा जिवितांत फुटयत आसतना विश्वासपणान जिवंक, एकामेका एकवटान संगतपणान जिवंक आदार दिल्लो जेजू. आमच्या जिवितांत घडोवंक नजो आसले त्यो संगती घडटा आसतना आनी साबार जाणांनी पयसल्या पयस रावन आमची नकलां करता आसतना, आमकां कांटाळटा आसतना, आमच्या विशयांत खबरो करता आसतना आमकां मोगान लागीं सरून आमकां त्या बंदपासांतल्या सुटयल्लो जेजू, त्या नालिसांतल्या वयर काडिल्लो जेजू, त्या अस्कतकायेन आमकां बळिश्ट केल्लो जेजू म्हज्या आनी तुज्या मुखार आसा. सबार बेसावांनी जेजून आमकां भरला. सबार उपकार ताणें आमकां केल्यात. आमी विसारलें कांय थोडे पटी जेजून दिवंक ना म्हूण आमकां बगूंक पुरो. पूण हांवें विसारिनातले संगती, जायत्यो संगती, आमकां जे कितें अदीक गरज आसा त्यो जायत्यो संगती ताणें येदोळस आमकां फावो केल्यात. जे आयच्या दिसा ह्या घडये हांगासर येवन जायत्यो विनवणी हांव घेवन आयलां, जायती मागणी हांव घेवन आयलां. हे म्हाका आयच्या दिसा मेळत जायस म्हणून फातयेन येवन तूं हांगासर आयलाय. आनी खंडीसान जेजून येदोळस म्हाका बरें केलां म्हळ्यार फातयेन येवन तूं भावार्थान तूं फातये. आनी खंडीसान जेजू सगळी संगती आमच्या बऱ्याक करतलोच. आमच्या जिवितांत जायते बरेपण केल्ल्या, आमकां उपकार केल्ल्या, आमचें जिवीत हर मेटांनी ताणें सांबाळल्या पासून, आमच्या जिवितांत संतोष दिल्ल्या पासून, मोतीचें समाधान दिल्ल्या पासून, आमच्या कुडीच्या शिरांनी रक्ताच्या कणाकणांनी ताचें पवित्र रगत वाडून आमकां दैवीक सक्तेन बरयल्या पासून,
आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत आमच्या मतींत असले बेबिरांत ताणें कान सोडल्या पासून आमकां सत्यान बरयल्या पासून ताका आमी अर्गां देवया उबे रावया अर्गां तुका सोम्या जेजू तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू हर्षितां तुका सोम्या जेजू हर्षितां तुका सोम्या जेजू होगळसितां तुका सोम्या जेजू हर्षितां तुका सोम्या जेजू वर्णितां तुका सोम्या जेजू वर्णितां तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 आवर्गां दिता जेजू आवर्गां दिता जेजू आवर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजाक आवर्गां दिता जेजू आवर्गां दिता जेजू आवर्गां दिता जेजू काळजाक हांव होगळाप दिता हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू म्हज्या काळजाक हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू काळजाक मोगाचें न्हू देवाचें उतार आयकोनच्याक आमी आयती जावया लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 24 वाक्य 13 त्याच दिसा तांच्या मदले 2 जण जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्माउस नांवाचे हळ्ळेक पयन करून वेताले घडिल्ल्या सर्व संगती विशयांत ते एकामेका उलयत आसले अशें सांगता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना तांचे दोळे बांदलेले बरें जाल्ले जेजून तांकां विचारलें तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशयांत उलोवन तर्क करीत आसल्यात तवळ ते थंयच रावले तांची तोंडां बावरलीं तांचे पैकी एकलो क्लेओफस नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलोच परकी कितें ह्या दिसांनी थंय घडल्यो संगती तूं नेनाय जेजून विचारलें कसल्यो संगती तांणी जाप दिली जेजू नजरेण्या विशयांतल्यो तो देवा आनी मनशा मुखार उतरान आनी करणेन एक बळिश्ट प्रवादी आसुल्लो आपल्या प्रधान याजक आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्माण दिवच्याक दंड दिलो आनी ताका कुर्सायलो पूण इस्रायल परजेक सोडवून हाडटलो तो होसो म्हूण आमी बरवशान आसल्या इतलेंच न्हय आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले हाचे शिवाय आमचे मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें त्यो उजवाडचे आदीं समाधी सरशीं गेल्ल्यो आनी ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हूण सांगलें म्हणाल्यो देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सरशीं गेले आनी स्त्रियांनी सांगलेलें बरेच तांकां मेळ्ळें आनी तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना तवळ जेजून तांकां सांगलें तुमी कांयच समजून नातल्ले प्रवादीने सांगिल्लें सगळें सतमानू कितले फाटीं तुमी क्रिस्तान आपले महिमेंत रिक्षा आदीं हें सगळें सोंसची गरज आसली न्हय उपरांत मोइजेतान सुरू करून सर्व प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयांत बरयलां तें सगळें ताणें तांकां विवारून सांगलें उलयत वेता तांकां वचूंक जाय ते हळ्ळेक येवन पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेता अशें केलें पूण ताका तांणी परतून म्हळें आमच्या संगता राव आतां सांज जाली घडयेन दीस बुडतलो देखून तो तांच्या संगता रावोंक भितर सरलो उपरांत तांच्या संगता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो
अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवा तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्या मुखलो नपयस जालो. तवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले. वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां सांगतना आमचे काळीज आमचे भितर पेटताले न्ही. तेच घडये उठोवन ते जेरुसलेमाक फाटीं गेले. थंय 11 जण आनी तांचे सवय हेर सांगाता जमा जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले सोमी खरोच जिवान जाला सिमांक तो दिश्टी पडला. तवळ वाटेर आपणा घडिल्ल्या संगती विशांत आनी उंडो मोडटना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताते मोगाच्या बाबा बहिणीनो, हे अमावस्येच्या घडीत आमी जायते फावटी आयकलां. असो नियाळ आमी करच्या पयलें हे घडीत आमच्या नियाळाक आदार जावच्या खातीर एक फावटी एक व्यक्ती जिवितांत नाना रितीचे कश्ट अनुभव केल्लो. आपणाच्या जिवितांत नाना रितीची सलवणी अनुभव केल्लो व्यक्ती राती एक सोपान देखता आनी सोपान तें जावन आसलें ताणें दर्याच्या वेळे तडीर ते रेवेर लारां येवन दर्या तडी मार्च्या त्या सुवातेर तो थंयसर लांबायेक पैन करचें. आनी थंयसर तो व्यक्ती पैन करता आसतना आकाशारी जायतीं संगती ताका दिश्टी पडटात. आनी तो चलता आसतना थंयसर आपणाच्या जिवितांत कश्ट ताका भोगता आसतना तो सोम्याक उलो मारता आनी तो चलता आसतना सोमी ताच्या सांगाता सलकोसो तो अणभव ताका जाता आनी थंय मळबार तें पळयता. हांव मात्र न्ही सोमी म्हज्या सांगाताची येता आनी थंयसर तो फाटीं घेवन पळयता आसतना ताका खरेंच 4 मेटां सलकोनची सलोन आयिल्लीं ती 4 मेटां थंयसर ताका दिसूंक लागलीं. आनी फुडें समकत आसतना ताच्या जिवितांत आनी किसड कश्ट येता आसतना जिवितांत कंगाल जाता निराशपण जाता आसतना सलवण येता आसतना तो फाटीं घेवन पळयता आनी तो व्हड ताका फकत 2 मेटां मात दिसतात. आनी तो व्हड चिंता जेजून सांगलें हांव सदां काळ तुज्या सांगत आसतलो तुका हांव सांगत दितलो आनी म्हज्या जिविताच्या कश्टा वेळार म्हजो सोमी जेजू म्हज्या सांगता नातलो. म्हज्या जिविताच्या कश्टा वेळार सलवण्या वेळार ताणें म्हाका एकसुरत सोडून गेला. जेजून म्हाका व्हड अन्याय केला. कित्याक जेजू तुवें अशें केलें म्हज्या जिवितांत सलवण येता आसतना कित्याक तूं म्हाका सोडून गेलोय. आनी तो व्हड जेजू ताका म्हणटा पुता हांवें तुजो मोग केल्लो ह्या घडये हांव तुजो मोग करता ह्या फुडेंय हांव तुजो मोग करतलो. तुज्या जिवितांत कश्ट तुका संतोश भोगता आसतना तुवें पळयलीं 4 मेटां 2 तुजीं 2 म्हजीं. तुज्या जिवितांत कश्ट भोगता आसतना एकसुरपण भोगता आसतना पिडा शिडा येता आसतना जिणेंत तूं कंगाल जाता आसतना पुता तुवें फाटीं घेवन पळयल्लीं ती 2 मेटां ती तुजी न्हय बगार म्हजी. आनी हांवें तुका त्या वेळार म्हज्या हातांत म्हज्या वेंगेंत तुका घेतिल्लो. वय मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना जेजू आमकां एकसुरें सोडिना. आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना सलवण येता आसतना देव आमच्या सांगाता तो समकता. एम्मावसाच्या घडीत आमी नियाळटा आसतना तेंचो दृश्टांत आमकां मोतीक येता. जेजूच्या मरणा उपरांत शिसांनी चिंतलें जालें सगळें मुक्तालें संपदलें. आमी ह्या सोम्याचो फाटलाव आमी केल्लो 12 कुडयांचेर राजवडकी चलयतलो वो देव म्हणून आमी चिंतलें सगळें आमचें सपन तें कोसळून पडलें.
येदोळ म्हणसर आमी सोम्याचो फाटलाव केल्लो आनी मुखार आमी कोणाचो फाटलाव करचो. आनी ह्या वेळार जेजू तांचे लागीं समखता आनी ते जेजूक पळोवंक शकनात. देवाचे तर म्हणटा तांचे दोळे बांदलेले बरें जाल्ले, तांचे जिवीत त्या रिती काळोख तो आयिल्लो, निरासपणांत भरुल्ले आनी तांच्या जिवितांनी चिंतलें सगळें मुग्धलें सोलवलें. देखून ते जेरुसलेमाक गेल्ले. जेरुसलेमांतल्यान एम्माऊस म्हणल्यार ते हळ्ळेक आपणाची सदांची व्याप्त मुखार व्हरचे खातीर आनी जेरुसलेमांत रावून कांय फायदो ना. देखून आमी हळ्ळेक फाटी वचें भोव बरें, आमची आदलीच व्याप्त सुरू करची तें भोव बरें म्हूण चिंतून ते फाटींक गेल्ले. न्हय संतोशान बगार सोलवोने निरासपणान भिरांतीन कश्टांनी दुखांनी ते फाटी वेताले. आनी ह्या वेळार जेजू तांकां सांगात दिता, तांचे सांगाता समकता आनी तांकां आयकता. आनी चलता जेजू कितें करता, तांकां देवाचे उतार प्रावताचे उतार विवारून सांगता. आनी जेन्ना देवाचे उतार तांकां विवारून सांगता आनी तवळ तांचे दोळे उक्ते जाले म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवाचे उतार म्हणटा तांचे दोळे उक्ते जाले. येदोळ म्हणटा तांच्या जिवितांत काळोख आसुल्लो, दोळे बांदलेले बरे जाल्ले. जेन्ना जेजून देवाचे उतार थंयसर विवारून सांगले तवळ तांचे दोळे उक्ते जाले. आनी फुडें समकत आसतना काळोख जावन येता आसतना त्या शिसांनी जेजू लागीं परतलें, सोम्या आमच्या सांगाता राव. आनी घडयेन काळोख जातलो, दीस बुडतलो, सोम्या आमच्या सांगाता राव. आनी जेजू तांच्या सांगाता रावलो मात्र न्हय, थंयसर उंडो मोन तांकां दिलें आनी तांचे दोळे उक्ते जाले. आनी तेच उंड्यांत आसल्या त्या जेजूक सेवल्या उपरांत तांचे काळीज तें पेटलें, ताच्या मोगान तें पेटलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी तेच जेजूच्या मोगान भरलेलें सांगात, जेजूच्या सांगातपणान भरलेलें, जेजूचो मोग अनुभव केले ते उपरांत म्हणूंक लागले, तो वाटेर आमच्या लागीं उलयता आसतना आमचे काळीज पेटलेले न्हय आनी उंडो मोडून आमकां दिता आसतना आमचे दोळे उक्ते जाल्ले न्हय. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आतां निराशी जावन फाटीं गेल्ले ते आतां जिवन जेजूक ते अनुभव करतात. एम्माऊसाक फाटी वेचे ते सगळे सोलवले, मुक्तले, ना आनी म्हज्यान जायना म्हणून फाटीं गेल्ले ते आतां एम्माऊसांत हांव परत खंय तांणी सोलवणी अनुभव करून ते फाटीं आयिल्ले त्याच जाग्यार ते आतां फाटीं वेतात. खंयसर जेरुसलेमाक. जेरुसलेमांत थंयसर तांणी मिसां प्रारंभ करचें आसलें. जेरुसलेमांत तांची एक स्टोरी आखेर जाली. जेजूच्या मरणा उपरांत सगळे मुग्धोले चिंतले आनी जेरुसलेमांत हांव ते एम्माऊस तांच्या हळ्ळेक ते दिसपट्ट्या व्याप्तीक आदल्या जिविताक ते फाटीं वेताले. आनी जेन्ना जेजूचो अनुभव तांणी केलो आतां परत खंयसर तांणी तांचे पैन आखेर केल्लें थंयसर ते परत फाटीं वेतात आनी थंयसर तांचें पैन ते प्रारंभ करतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी ही जावन आसा सकत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजूची सकत, ही जावन आसा सकत देवाच्या उतराची सकत, ही जावन आसा सकत पवित्र एवकारिस्तांत घडची ती सकत. आमच्या जिवितांत जायते कश्ट आमकां भोगता आसतना, आमच्या जिवितांत काळोख येता आसतना आमी एकसुरे आसना बगार जेजू आमच्या सांगाता आसा. ती फाटींनी आमकां आसूंक जाय. जेजू म्हजे सांगाता आसा. आनी हर एक बोटी पवित्र पुस्तकांतले उतार ते वाचता आसतना, देवाचे उतार वाचता आसतना आमी फकत हेर बूक वाचले बरें आमी वाचचे न्ही. बगार देवूच म्हज्या लागीं उलयता, जेजू ताच्या उतरांनी म्हज्या लागीं तो उलयता म्हणून फातयेन जेजूच म्हज्या लागीं उलयता म्हणून बरवशान भावार्थान आमी जेन्ना ते वाचता नियाळ करता आनी तवळ जेजू आमचे लागीं तो उलयता.
त्या शिसाचे दोळे उक्ते जाल्ले बरे, त्या शिसाचे काळीज ते पेटलेले बरे. जेजू आमचे काळीज पेटाशें करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी कितले पटी पवित्र एवकारिस्त आमी पेटयला मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. आनी तेच एवकारिस्तांतल्या जेजूक अनुभव केल्ल्यान तांच्या जिवितांत तांचे दोळे उक्ते जाले, नव्या स्पिरितान भरले, निराशपणांत आसले ते भरवशान भरले, अस्कत आसले ते भिवकुरे आसले ते धैर्यादीक जाले. जेरुसलेमांत एम्माउसा गेल्ले, एम्माउसांत जेरुसलेमाक पाटी वेतात. जेजू बरी आपणाकी मरण मेळटलें म्हूण तांणी चिंतलें, भिवकरे जाल्ले, पळापळ घेवचें म्हूण चिंतलें, जुदेव आमकांय मारतले, जिवेश मारतले म्हूण तांणी चिंतलें. आतां तेच भिवकुरे आसले धैर्यान बरोवन जेरुसलेमाक वचून आतां जिवान जेजूक न्ही कुर्सायल्या जेजूक ते प्रगट करतात. आनी धैर्यान म्हणटात, ज्या कोणाक तुमी कुर्सार मारलो ताका देवान खरोच जिवांत उठयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, थोडो निवाळ आमी केलो, आमी सगळीं दिमी घाल्या. एम्माउसाचेर वाटे आसल्या त्या शिसांचे पैन, तांचे पैन ते लांब पैन, तांच्या जिवितांत सलवनी बघून आसतना घेतलेलें तें पैन, तांच्या जिवितांत सगळें संपादलें म्हणून चिंतून आसल्यो त्यो घडयो, आपणाच्या जिवितांत काळोख आयिल्ल्यो ते घडयो आमच्या जिवितांत जायतो आमी काळोख अनुभव केल्लो आसा. 7 दीस जाताले दिंबी घालया, आज 7 दीस तर उबे रावा. खंयचें तुमकां सूख तुमकां बरें दिसता, कितें गरजेचें म्हळ्यार जेजूतान वळची ती हर एक कृपा आमी हर एकल्यांनी जोडून घेवची तें अदीक गरजेचें. आमच्या जिवितांत असली हर राटावळी, हर चिंतना, हेर काम आमी सगळें विंगड दवरन वो थोडो वेळ सोम्या सांगाता करसूंक आमी आयल्या. आमी त्या शिसा सांगाता जिवितांत अनुभव काळोख अनुभव केल्ले आमी शिसा सांगाता सगळें संपादलें. आतल्याच जिविताक आमी फाटी वेचे म्हूण चिंतलां. आमी कितले फाटी मागलां पूण मागलें मेळोना देखून आमी निराश जाल्या. आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमी मागले जायते फाटी मेळोंक ना. कश्टा वयर कश्ट, पिडा वयर पिडा, सलवणी वयर सलवणी आमकां येता आसतना, आमच्या जिवितांत एकसुरें बगता आसतना म्हजें जिवीतच नाका म्हणून सबार पोटी सुसायड करचें, जिवीत झगडावचें, सबार चिंतना म्हज्या जिवितांत आयल्या जावंक पुरो. म्हज्या कुटुंबा जिवितांत मोगाच्या व्यक्तीक हांवें होगडावन घेता आसतना, तांची निर्ची कूड म्हज्या दोळ्या मुखार हांवें दवरता आसतना, हांवें गळयली ती दुकां मोगाच्या बाबा आनी भयणी चिंतता आसतना आमकां भिरांत दिसता, दूख येता. सबार पोटी मानसी पिडा येवन आमच्या भुरग्यांनी कश्टात आसतना, आमच्या दोळ्या मुखार कश्टात आसतना देवा कित्याक पासून ते कसले कश्ट म्हणून आमी जायते फावटी पुरपुरले आसा, निराश जाल्ले आसा. कित्याक हे कश्ट आमच्या जिवितांत नाना रितीचे समस्ये, अर्थीक अडचणी भोगता आसतना आमी खंयच्याय संगतीक हात घाले जाल्यार थंयसर हर एक फावटी सलवणी आमी देखता आसतना आमी निराश जाल्या, कंगाल जाल्या. जिवितांत आमी काळोख आमी अनुभव केलो. तर मोगाच्या बाबा आनी भयणी, सोम्याचो सांगात आमी बघया. तुमकां जर निरंतर दिंबी घालून कश्टाचें जाता जाल्यार तुमी बशी येता या उबे रावी येता. पूण हांवें सुरवेळ सांगलें बरी, हो थोडो वेळ जेजूची कृपा ती आमी होगडावन घेवची नाका. जेजूची कृपा आमी जोडून घेवया. तो आमचो सगळ्यांचो मोग करता. जशें त्या वेळार दर्याच्या थडीर त्या व्यक्ती सांगता कश्टात आसतना ताणें आपणाच्या हातीन घेतलो. जशें ते मोसाच्या वाटेर शिस निराश जाता, कंगाल जाता आसतना सगळें संपादलें, सगळें सलवलें, काळोख अनुभव करता आसतना तांच्या जिवितांत उसवाड पावोवंक जेजू तांच्या सांगाता समकलो, तांकां धैर्याचें उतार दिलें, तांकां उंडो मोडून दिलो. तसो जेजू आमच्या सांगत आसा.
आमचे खातीर ताणें जीव दिला आमचो तो मोग करता ताचे बरी मोग करचो कोणूच ना आमचे खातीर जीव दिवचो कोणूच ना आपल्या इश्टा पासून जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणून जेसून तसो मोग तो अनुभव करया आमचे जिवीत ताका आमी भेटून दिवया हे गीत गात आसतना भक्तीन भावार्थान पातयेन जेजून आमचो कितलो मोग केला म्हणलें तें आमी अनुभव करया आमच्या रक्ताच्या कणा कणांनी तसो मोग आमी भरया ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ताचे बरी जीव दिल्लो कोणूच ना ताचे बरी मोग करचो तो कोणूच ना आमचे हात आमच्या हृदयाचेर आमच्या काळजाचेर आमी दवरया आमचे हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया आमचे दोळे आमी धांपया ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ आमचे दोळे आमी धांपया सक्कड दिंबी घाला तुमी माऊनपणी मागचें हर एक उतार तें नियाळचें हर एक उतार नियाळचें जेजूतान वाळची ती हर एक कृपा तुमी तुमची करून घेवची काळजांतान तुमी मागा खंय सर्गी आसल्या म्हाका ताणें परत ताच्या गोपान ताणें हाडला वेचीक पूत ताचे उपरांत आमी पळयता तो वेचीक पूत संवसाराची खुशालाय बगच्या खातीर आपणाच्या बापायचे विरोध तो गेलो देवाच्या खुशे विरोध तो गेलो ताच्या बापायक दूख दिलें फूट मादाराक दूख दिलें तूं बापयचो न्हय म्हणलें त्या मानव भावान तो पयस सरलो आजकाल कितले भुरगीं आवय बापायक नाकारून पयस गेल्लीं आसात आज कितलीं भुरगीं तो बापयच न्हय आवयच न्हय म्हणलें चिंतून वरे वेंगड रावल्लीं आसात आमच्या कश्टा वेळार आमची भुरगीं आमच्या कुमके घेवनात आज कितल्या जाणां भुरग्यांनी आवय बापाय सांडून आश्रमांत दवरले आसा आमच्या जिवितांत कष्ट बघत आसतना जेजू आमचे संगत आसा 38 वर्सां त्या तळया सुशी कष्ट केले व्यक्तीन 38 वर्सां 38 वर्सां तो पिडेस जावन आसलो आनी जेजू ताचे सुशी येता आसतना जेजून ताचे लागीं विचारलें हांवें तुका कितें करीत जाय आनी निराशपणान भरलेली उतरां तो सांगता म्हाका म्हजी म्हणली कोणी नात म्हाका म्हजी म्हणली कोणी नात म्हाका उदकांत देंवयतलो कोणी ना म्हाका उदक पडचें म्हाकाय बरें जावंक जाय साबार जाणां ह्या तळ्याक येतात साबार जाणां ही उदक पडटात म्हाकाय बरें जावंक जाय साबार जाणांच्या जिवितांत अजाप घडटा साबार जाणांक जेजू आपडटा आज म्हाकाय तें बरेंपण जावंक जाय म्हणून हांव आनी तूं हांगासर मोगाच्या भावा आनी भयणी आमी हांगासर आयल्या आमच्या जिवितांत जायत्यो संगती बरेंपण आशेन आमी हांगासर आयल्या ह्या घडये आमी सोम्याक आमच्या जिवितांत जेजूक आमी आपोवया
खंयसर आसले म्हाका तो परत ताच्या गोपान तो घेता. जिविताची वाट हांव सोडून नासाच्या वाटेन चमकत आसतना जेजू म्हाका परत फाटीं हाडटा. म्हज्या जिवितांत पिडा आशिल्ल्या येत आसतना, आमच्या कुटुंबांत जिवितांत सलवण येत आसतना, कुटुंबांत घोव बायलां मदें फूट येत आसतना, भुरग्यां मदें थंयसर नासमाधान उपसत आसतना, झगडें जाता आसतना जेजू आमकां ताच्या मोगान तो फाटीं हाडटा, फाटीं आपयता. नवें जिवीत जियोंक तो आमकां कुरपेन भरता. परत आमी गावया. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ. ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ स्नेहित आमच्या जिवितांत जायतो अणभव काळो कसो अणभव आमी केला आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत मरण जाता आसतना आमच्या जिवितांत आमकां आदार खांबो जाय जे आसले आमच्या कुटुंबाचें मरण पावता आसतना नवें घर बांदून कुटुंबांत सांगाता संतोषान जियेचें म्हणटा आसतना कुटुंबांत भितरसरच्या त्या घडयेस खंय अवघड जावन पती पतीन भुरगीं खंय मरण पावता आसतना अवघड संपडटा आसतना आमच्या जिवितांत कितलें मागलें जाल्यार रे आमकां मागलें मेळनातलें म्हणून निराश जाता आसतना आमच्या कुटुंबांतल्या नेणटल्या भुरग्यांक जायते शिकून जिवितांत बरो फुडार ताणें आपणायचे बऱ्या कामाक लागूं जाय म्हूण चिंतून आसता आसतना
तांच्या जिवितांत सलवणी बघता आसतना आमच्या दोळ्यांनी दुखां वाळिल्लीं आसात। जायते फावटी हांव न्हिदता पूण म्हाका न्हीद पडना, जायते फावटी सुशेग घेवंक हांव शेता पूण म्हाका सुशेग मेळना। न्हिदेन ती दुखां जेवल्लें कितें रुसना, म्हाका जिवंचें नाका म्हूण बघता। पूण ह्या घडये सोम्याचो सांगात तूं बघ, सोमी म्हजे सांगत आसा। काळोखां चलता आसतना जेजू म्हजे सांगत आसा। हांवें जायते फावटी म्हज्या दोळ्यांनी हांव दुकां गळयत आसतना कोणूच म्हाका पळयनात, म्हजे कश्ट म्हाका मात्र गोत्तू। पूण म्हजे कश्ट कळीत आसलो एकलो आसा। हांवें जिवितांत कितले कश्ट भोगल्या ते एकल्या मात्र कळीत आसा। हांवें जिवितांत कितले सलवणी भोगल्या ते एकल्या मात्र कळीत आसा। ताच्या पवित्र हातांनी ताच्या मोगाच्या वेंगेन घेवंक म्हजे मुखार तुजे मुखार सांगत आसा। ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರು ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರು ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ। ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ। ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ। ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ನೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ। ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ। आमची सगळी मागणी, आमची सगळी गरजो जेजूच्या पांयां आमी भेटून दिवया। जे कितें आमी मागलां, जे कितें मागूंक बाकी आसा सगळें जेजू कडेन आसा, सगळें जेजू कडेन आसा। ताचो सांगात आमी बगला, जेजूचो इश्टगतीचो मोग आमी अनुभव केला।
ताचे बेसावा आमी जोन घेवया. जेजू ह्या घडये आमचे लागीं येता. जेजू आमचे लागीं येता, ताका आमी अनुभव करया. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी खाकुळट कर. त्या कुरड्या बार्तिमेवान जेजूक आपण म्हळें, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी खाकुळट कर. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी खाकुळट कर. जेजू ताचे संगी लागीं समकलो, ताची खाकुळट केली, ताका आपयलें. आपया ताका. शिसांनी म्हळें, उठ, तो तुका आपयता. लोकांच्या खेती निमती लागीं वचूंक जायना त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन जेजूक आपणूंक ताणें प्रयत्न केलें. आपूण जेजूक आपडले जाल्यार ताच्या तकल्याच्या कुशीन आपडले जाल्यार म्हजी पिडा शिडा गुण जातली म्हणून भावार्थान जेजूक आपणूंक तिणें प्रयत्न केलें. आनी त्याच घडये तिका बरी भलायकी मेळ्ळी. आनी जेजून म्हळें, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली बाये. ह्या घडये जेजू म्हाका आनी तुका लागीं समकता, आमचे लागीं येता. जेजून ताका आमी भावार्थान आपडया. ह्या घडये जेजू म्हाका आपडटलोच. जेजू म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तो बरें करतलोच. ह्या घडये एका भुरग्याक प्रत्येक रितीन तो आपडता. जेजू सांगता आमी बघया, जेजू स्पिरीट आमचे थंय वळटा. जेजू ह्या घडये म्हाका आपडटा म्हणलें तें घट मतीन दवरया. आनी चिंतना जेजू लागीं हांव मागता. त्याच घडये जेजू आमकां बरें करता. तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें. तुज्या भावार्थान तुज्या पुता तुज्या धुवेक बरें केलें. तुज्या भुरग्यांक बरें केलें म्हणटा जेजू. त्याच जेजूचे आशिर्वाद घेवच्याक आमी आयती जावया. येद्या व्हडा सक्रामेंता गीत आमी गावया. येसू म्या जेजू क्रिस्त ह्या विचित्र सक्रामेंताकान तुज्या कश्टासून उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणे सफळ सदांच आमचे ते आमी बगीत सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर. जो जियेतेन रास करताय सासनाच्या सासना. मोगाळ भावा भयणीनो येदोळ सांगले बरी जेजू आमचे लागीं समकता. आमचे मागणें जावं दी भावार्थान आमी मागया. येदोळस गायलेलें तें गीत परत आमी गावया. भावार्थान पातीनेन आमी मागया. निन्न हागे प्रीति ಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟವರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೆ ನೀನೇ ಜೀವವು, ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ನೀನೇ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವು, ನೀನೇ ನನ್ನ ಶಾಂತಿಯು समाधानವು म्हणून आमी गावया. सुमी आमचे संगत आसतना त्या कुरड्या भरती मेमान मागिल्ले बरी जेजू दाविदाच्या पुता आमची खाकुळट कर म्हणून आमचे हात उबान ताका आपणूक आमी उरडोया. तुमी दिंब्यार आसले कडेन रावचें आनी जेजूक लागीं सरता आसतना भावार्थान तुमी आपणूक ताका प्रयत्न करचें.
परत निನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರೆಲ್ಲ तिच्यारान परत आमी गावचे ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ಆತು ಬಾರ್ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನೆ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರೆಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ Santosan berulasa Semua tujuh semua Melihat katiak karsa Dunia tu kabe terita Ubistana namka Nobe recengkelan Ubistana bangsa Nobe misal dilan Tuja ukara kerga padeta तुझी दया आमचे देवो मोठमका उतराय कोण देखता जीवनात तुझ्या मी भागेता संतोषात उल्हासा सौम्या तुझे समोर आया परिधान कात्या काळजा दुनिया तुका भेटता बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं
क्रिस्तताई मोगाच्या भावा भयणीनो आयच्या दिसा पवित्र सभा भाग्यवंत पाद्रे पियो हाचें स्मरण करता. भाग्यवंत पाद्रे पियो तो इटलीन एका देवोत्कूट मानत जल्मलो आनी तो एक ह्या जाग जावन देवाचो जेजूचो लागशिल्ल्यान ताणें सांगत बगुल्लो. मात्र न्ही ताच्या जिवितांत ताच्या कुडीचेर जेजूच्या गायांचे गुर्त ताच्या कुडींत घेवंक सोम्यान ताका फाव केलें. विशेष दूख ताणें बगुल्ली तरी सोम्याचो सांगत ताणें अनुभव केल्लो. आनी मात्र न्ही येवकारिस्तांत ताका विशेष भक्त आसले, मोरयेंत ताका विशेष भक्त आसले आनी साबार देणें ताका आसलें. एकच पोटी दोन कडे हजाराचें ताका विशेष देणें सकती ताका आसलें. साबार चिंतना पारखुची सकत ताका आसलें. सांता भक्ताचो सांगात भक्तचें देणें ताका आसलें. जेजूचो विशेष ताणें मोग केल्लो आनी जेजूचो विशेष मोग केल्ल्या ताका असलें देणें फावो केल्लें. जेजूच्या कश्टांत ताका वांटेर केल्लें. आमी दिसपट्टे जेजूचो मोग आमी भोगूंक जाय. ताच्या कश्टांत आमी वांटिले जावंक जाय तर ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक जाय. चड आनी चड वेळ आमी मागण्यांत करसूंक जाय. सोम्याचो सांगत आमी बगूंक जाय आनी जेन्ना सोम्याचो सांगत आमी बगता आनी तो वेळ जेजू आमचे थंय तो जियेता आनी तसो दैवीक सांगत आमकां दिता. आज पाद्रे पियोचें स्मरण आमी करता आसतना ताचे बरी आमी जेजूच्या मोगान आमी भरच्या तसो आदार आमी मागया. हे पवित्र मिसाचें बलिदान पवित्रपणी आमी पेटोवचे खातीर आमच्या पाताक आनी गुन्हेपण ओळखून घेवया. सांगत आमी म्हणुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच अंकार मोरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात मन प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझे पवित्र सभेक आत्मीक पोशण दिवंक भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्याक आनी पाद्रे पियो तुज्या भाग्यवंतांक सदाच्या आनी प्रितीमोगाच्या आत्म्यान तुवें भरलें. ह्या परबे दिसा आमचे बसो ते करता ते विनंती मानून घेवन ताचे देखी प्रमाणे त्यास सदाक वेंग मारूंक आनी प्रितीमोगान जियोंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पिता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रजवड चलयता सासनाच्या सासना. एज्राच्या पुस्तकांतलें वाचप. दारियुस रायान युफ्रेटीस न्हंयचे पलतडीच्या प्रांतांतल्या अधिकाऱ्याक आनी ताच्या संगात्यांक अशें बरयलें. जुदेवांचो राज्यपाल आनी ताचे मलगडे देवाच्या मंदिराचें पुनर्निर्माण ताच्या आदल्याच जाग्यार करूं. त्या भायर तुमी जुदेवांच्या मलगड्यांक कशी कुमो करूंक जाय म्हणले विशीं हांव ही राजआज्ञा दितां. सगळो खर्च रायाच्या संपत्तेंतलो म्हणजे
युफ्रेटीस न्हंयचे अस्तंतेच्या प्रदेशांत जमो केल्ल्या सुंकांतलो काडून ह्या मनशांक कळव करिनासतना दिवंक जाय. हांवें दारियुसान ही राजाज्ञा दिल्या ती आसा तशी पाळूंक जाय. जुदेवांच्या मलगड्यांनी आपल्या बांदपाच्या कामान बरी प्रगती केली. हग्गाय आनी युद्ध सोपूत जेकारिया ह्या प्रवाद्यांनी तांकां प्रेरण दिलें. इस्रायेलाच्या देवाच्या आदेशा प्रमाणे आनी सिरूस, दारियुस आनी पर्सियसो राय आर्तजेर्खेसाच्या हाज्या आज्ञे प्रमाणे तांणी बांदप पूर्ण केलें. आदार म्हयन्याच्या 3ऱ्या दिसा दारियुस रायाचे राजवटकेच्या 6व्या वर्सा हे मंदिर पूर्ण केलें. इस्रायेलांनी, याजकांनी, लेवितांनी आनी स्वदेशाक परतल्ल्या इतर निर्वासितांनी ह्या देवाच्या मंदिराचे समर्पण आनंदान संभ्रमलें. देवाच्या मंदिराच्या समर्पणा खातीर तांणी 100 बैल, 200 बोकरे आनी 400 शेळयो भेटयल्यो. आनी सगळ्या इस्रायेला पासत इस्रायेलाच्या कुळयेच्या संख्ये प्रमाणे 12 बोकडे पातका बलये रुपान भेटयले. शेवटी मोइजेच्या पुस्तकांत बरोवन घाल्ल्या प्रमाणे जेरुसलेमान देवाचे सेवे खातीर तांतांच्या वर्गांनी लेवितांक तांतांच्या विभागांनी नेमले. पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा स्वदेशाक परतल्ल्या निर्वासितांनी पास्काची परब संभ्रमली. याजकांनी आनी लेवितांनी आपणाकच शुद्ध केल्ले, ते सगळे निर्मळ जाल्ले. लेवितांनी स्वदेशाक परतल्ल्या निर्वासितां पासत आपल्या भावा याजका पासत आनी आपणा पासत पास्का शेळी मारली. देवाचे उतार हे. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी संतोषान वसोया. सर्वेस्पराचे घरी संतोषान वसोया. या आमी सर्वेस्पराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटना केदो व्हरतो संतोष म्हाका भोगलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुसलेमा. तुज्या दारवाट्यांचेर आसात आमचीं पावलां. तुज्या दारां भितर उबे आसात आमचे पाय. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी संतोषान वसोया. मजबूत आनी अखंड बांदावळेन उबान बांदलां आमचें जेरुसलेम. थंयसर सोडोवन येतात कुळयो, वय सर्वेस्पराचे कुळयो त्यो. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी संतोषान वसोया. थंय सर्वेस्पराचे नांव वाखाणूंक इस्रायेलाचो कायदो तो थंयसर उबारलां दावीद रायाचे मुनसुबेचे सिंहासन. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी संतोषान वसोया. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाचे उतार आयकून तें पाळतात तिंसळ सुभागी. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या दिसांनी जेजूची आवय आनी ताचे भाव जेजूक मेळोंक म्हूण आयले. पूण लोकांचे केटी निमती तांकां ताचे सशी वचोंक जालें ना. देखून तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत तुका पळोवंक अपेक्षितात म्हणून कोण एकल्यान ताका सांगलें. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, जीं कोण देवाचे उतार आयकून ते बरे करतात तींच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता.
क्रिस्ताते मोगाच्या भावांनी बहिणींनो, पवित्र पुस्तकांत वाचनांतल्या वाचपांत आमी आयकलें जेजूची आवय मरी आनी ताचे भाव जेजूक मेळोंक म्हणून येता आसतना तांणी थंय सांगलें तुजी आवय आनी भायर रावल्या आनी तुका मेळोंक अपेक्षितात. आनी ह्या वेळार जेजू म्हणटा जी कोण देवाचे उतर आयकून ते परी करता तीच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. उरल्या सुवार्थेनी आमी पळयलें जाल्यार जेजू तांकां सवाल विचारता, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजी भाव, कोण म्हजी भयण. जो कोण देवाचे उतर आयकून पाळतात तेच म्हजी आवय, म्हजो भाव, म्हजी भयण. तशें जाल्यार मोरी जेजूची आवय न्हय गे. जेजू आवयक गौरव दिना गे, खंडीत दिता. आनी सगळ्यांकी मोरी एक मेल फांगता कशें जेजू आमकां दाखोवन दिता. पयलें सत गजाल कितें सांगता म्हळ्यार जे कोण देवाची उतर आयकता ती देवाच्या सांगातपणांत वाडटात. देखून आमी कुटुंबांत एक पडटा आसतना आमी रक्त संबंदी जावन वाडटा. आनी हांगासर देवाच्या सळावणी वाडटा आसतना खाली रक्त संबंदीसर लेखाक येना. बगार जे कोण देवाची उतर वाचतात, नियाळटात आनी पाळटात ती देवाच्या सांगातपणान वाडटात, ती देवाची भुरगीं जातात. आमी हर एकली देवाची भुरगीं जाता. जेजूची भाव भयण आनी सगळे आमी जावंक पावता. आनी मोरी खंडीत जावन देवाचे उतर आयकून पाळले ते. मोरयेचें जिवीत पळयल्यार आमकां कळटा. सुरवेरेस गाब्रिएल पडव्यान थंयसर बरी खबर हाडल्या तो वळ मोरयेन सांगलें कितें, आपले सोम्याची साकर्ण तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हणजे तें जावं. जेजूच्या उतरा प्रमाणे म्हणजे तें, देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हणजे तें जावं म्हणून तिणें मागलें. आनी सिम्यान थंयसर प्रवाद करून सांगता आसतना थंयसर देवाचें उतर आमकां कळटा, सांगता सगळ्यो संगती ही उतरां तिणें आपणाच्या काळजांत जोगोवन दवरल्यो. आनी थंयसर खाना मटवांत तें लग्ना मटवांत वायन उनो पडल्या वेळार मोरयेन कितें म्हळें, तो कितें सांगता तें तुमी करा, ताच्या उतरा प्रमाणे चला, म्हज्या उतरा प्रमाणे न्ही, ताच्या उतरा प्रमाणे चला. तशें म्हळ्यार मोरी खाली रक्त संबंधाक मात्र थंयसर प्रामुख्यता दिना. आमी देवाच्या संबंधान पयलें वाडत जाय आनी तो व्हड आमचे संबंध बरे जातात. देवा लागीं आमचो संबंध ना तर आमचो संबंध कांय थोड्या काळाक तो बरो आसत पूण तो संबंध बिगडटा. पूण देवा लागीं संबंध बरो आसा तर आमचो संबंध घट जाता. ह्या संवसारी आमचो संबंध, कुटुंबा संबंध सगळो घट जाता. देखून आमी हर एकल्यांनी देवा लागीं बरो संबंध सदांच दवरया. ताचें उतर आयकोवया मात्र न्ही, त्या उतरा प्रमाणे मोरी कशी त्या उतरा प्रमाणे जियोंक तिणें प्रयत्न केलें तशें आमी त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत, कुटुंबा जिवीत जियोंक आमी प्रयत्न करया. आनी तो वळ आमचे मदल्यान देवा मदलो संबंध बरो जाता मात्र न्ही, आमचो मदलो तो संबंधय बरो जाता आनी आमी एकवटान जियोंक शकता. तर हेंच देवाचें उतर आमकां हर एकल्याक प्रेरण जावं. मोरये बरी आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आयकून आनी त्या उतरा प्रमाणे जियोंक तोच आमकां आदार दिवं. आमेन. हांगासर उंडा आनी वायन भेटयत आसतना आमच्या गरजां खातीर आमी मागया. पूण प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा मनात बाप अँड्रो डिसोजा तांच्या जल्मा दिवस संभ्रमतात. तांच्याय गरजां पासत ह्या उंडो वायन भेटयत आसतना तांच्या बऱ्या भलायके पासत, तांच्या गरजां पासत आमी मागया. उंडो सोम्या घेवाय काळजा आमची मोनासंगे मागता आमी तुजी भुरगीं. उंडो सोम्या घेवाय उजे सगी आम कानिक पोवे ओवा उंडो वायनाची कास जिने
खाणी घेऊनी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जामोन मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या लेख्या पयस बेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुझे परजेसो यज्ञ मानून घे. जुआंव पावल दुसरो आनी पाद्रे पियो तुज्या भक्तांच्या परबे दिसा तुजे महिमेक आमी तो भेटयता. ह्या यज्ञाच्या गुणान आमच्या गोवळ्या बराबर आमचे दिसा दिसाचे जिवीत तुका मानता तसले निरंतर यज्ञ जावं दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जुआंव पावलो दुसरो आनी पाद्रे पियो तुज्या भक्तांच्या मनाक ही परब संभ्रमक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. तांचे पुण्यावंत जिवीत आमकां धैर्य दिता. तांची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. तांच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. तुझ्या वैभवात उंचगी तुका जय जय जय. उंचगी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. उंचगी तुका जय जय जय. उंचगी तुका जय जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या वगडा करात. वावरतो सोगोट परगटुया.
तुझे मन आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन पान आम्ही प्रगटता तुझ्या येण्यागामी अत्रेता तुझ्या येण्यागामी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवंतपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत सवंडो आणि ही सडवणीची काल तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेले आम्हा सुमेस्ता. पवित्रत्म्यावर वेगटाय कर मन आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्या आणि ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातेन मेल्ल्या सुमेस्ता तुजे परजळीत मुखार मळपड्यांक फावो कर. ह्या विधी भोंवतणी जमत जाल्ल्या आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मरिये देवाच्या माये संगती भाग्यवंत जुजे तिचो निश्कळपती भाग्यवंत धर्मदत्ता भाग्यवंत जुआं पाल दुसरो भाग्यवंत पाद्री पियो आणि सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सोडवंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकलेले प्रार्थना सांगत आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी कुशी सर्गार सदा तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडों दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायतांतले विज्ञान वरांतले कधी बेजारांतले सोलवांतले पिडे शेड्यांतले तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय समाधान बरी भलायकी संतोष एकवट तूं आमकां दी. सर्गींच्या बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर शांत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडे रगताचे मिसळण सेवतल्या ससनाची जेक मेळो. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमचे जडती आनी क्या सडीन जावं पूण तुज्या काकुळटीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वकात दिव. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवन लाभलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुड रगत म्हाका ससनाची जिवितांत सांबाळूं. आमेन. Jesus, servondara.
म्हज्या मोगान तुजो अमोग करता म्हाका सगळं दिता तुका घेवंका शेता हांव तुका सिंकला लेता ये तू काळजान म्हज्या ये म्हज्या काळजान ये म्हज्या काळजान जेजू चढवून दारा ये म्हज्या काळजान ताणे भिडा थंयसर कर जेजू चढवून दारा सगळोच म्हजो आनी हांव सगळोच तुजो तुका हांव वगडयता ही तूं म्हज्या देवा आनी तूं म्हज्या जिवा राव तुजे साकाता ये म्हज्या काळजान ये म्हज्या काळजान जेजू चढवून दारा ये म्हज्या काळजान ताणे भिडा थंयसर कर जेजू चढवून दारा ये म्हज्या काळजान ये म्हज्या काळजान जेजू चढवून दारा ये म्हज्या काळजान ताणे भिडा थंयसर कर जेजू चढवून तुजो तो उपकार सोम्या हांव वावुरता तुका विसरना तुजे दयेन जाता आनी सदां सस्ता तुजो जाता ये म्हज्या काळजान ये म्हज्या काळजान जेजू चढवून ताणे भिडा थंयसर कर जेजू चढवून दारा प्रार्थुया मोगाळा बापा भाग्यवंत जो पाल दुसरो आनी पाद्रे पियो तुज्या भक्तांचो उगडास करून ह्या दैवीक जेवणांत आमी वांटो घेतला ह्या कलत्या वंड्या आनी दाखवायनाच्या रुपान तुजे जिवीत आमकां मेळ्ळा तेंचो सरगार कुणानी न्ही पूण तुका स्वरूप रूप बगून आमकां मेळ्ळा अशें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा देवाचे वडकार दैवीक मोग शिखर तू आमकां मागे भोचुवा दुसऱ्या दिता सरभोतीन तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गोळ्या दैवीक मोग शिखर तू आमकां दैवीक काकूळ आमकां उगडी चढवणेची महिमा शिकयली
माणसां सोबत जिविता एकदा तुझ्या दिली मोडमेवा मागे होऊन सुवा दुसऱ्या वंदिता सरभोवतेन तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गोळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा बागेवन जुआं पाल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सातांव दिल्ल्या बक्षांनी ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेकां बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोण दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयकन बसया. फाटल्या दिसांनी सोम्यान केल्ल्या सर उपकारा पासून आमी अर्गां दिवया. भाग्यवंत जुआं पाल दुसऱ्या मुखांतर आमची मागणी सोम्याक भेटयल्ली. जायते उपकार ताणें आमकां केल्यात. एकल्याक अमेरिकांत विजा मेळिल्ल्या पासून अर्गां दितात. एकल्या पिडेसचे रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या पासून अर्गां दिता. एकलो भुरगो सुडाड उलयल्ल्या खातीर उलोवचे देणें फावो केल्ल्या पासून अर्गां दितात. एका स्त्रियेक अवघडांतलें राखून व्हेल्ल्या पासून अर्गां दिता. हे आमच्या भाव भयणीक आनी सबार आमकांय उपकार सोम्यान आमकां केल्ले आसात. त्या सर्वां पासून आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्यान जेजू. होगडाप तुका सोम्यान जेजू. स्तुती तुका महिमान जेजू. वंदन तुका सोम्यान जेजू. आराधन तुका सोम्यान जेजू. वंदितांव तुका सोम्यान जेजू. जय जय तुका सोम्यान जेजू. हर्षितांव तुका सोम्यान जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. उबे रावया. प्रार्थुया. भोव काकुळदारा बापा बागेवन जुआं पाल दुसऱ्याच्या देण्या पासून आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारा पासून आनी बऱ्यापणा पासून आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळता आमी वर्णिता. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गुणकची सकत आमकां फावो केल्ल्या पासून आमी तुका दिनवाजता. ताचे बरी बागेवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्षांत जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. बागेवन जुआं पाल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या. हे बागेवन जुआं पाल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या. देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगाडूंक पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परजळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय. तुवें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मांगलो राखायलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्त सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमक कर. तुजी बागेवन जिणी आमच्या जिविता प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजू थंय आमचे दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेंत देखून बसया. सबार जाणांनी ते सावां बरपेनेशी हांगासर धाडिल्लीं आसात. तांच्या आनी आमच्या गरजा पासून आमी मागया. एकल्याचें मोशन सारकें जावंक. दोगा जाणांच्या जिवितांत काजारी जिवितांत आयिल्ले कश्ट परिहार जावंक. तेका जाणांचे पांयाची गांठी गूण जावंक. एकल्याक रातीची बरी न्हीद पडोवंक. एकल्याच्या आळसाय पयस वचोवंक. 5 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक. 5 जाणांक बरें काम मेळोवंक. दोगा जाणांक उंचले शिकाप बऱ्या रितीन जावंक. एकल्यान आमोल पियोन येतावन सुटका मेळोवंक. परगांवांत आसले एकल्याचें रीण फारीक जावंक. एकल्यान भुरग्यांक रडनासतना भुरग्यां इस्कलाक वचोवंक. 9 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक. एकल्याच्या पेंगटाची गूण जावंक. एकल्याच्या आंगांतली खरोच गूण जावंक. एकल्या 14 जाणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक.
स्वित्झर्लंड ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंडांत बरें काम मेळोवंक 4 जाणांनी विनंती केल्या थायरॉयड मुताची समस्या गूण जावंक 2 जाणांनी म्हाका विनंती केल्या डायबिटीज आनी BP गूण जावंक वायट चिंतना तावन सुटका मेळोवंक 5 जाणांक एका कुटुंबांतल्या 5 जाणांक पासपोर्ट मेळोवंक आनी गरजागो मेळोवंक सैरीक जाल्ली सोलो चली दुसऱ्या गांवांत आसात तांणी सांगातांत जियोंक गॅस्ट्रीक समस्या गूण जावंक उस्मट गूण जावंक एका ल्हान भुरग्याचे मेंदवाची शिरांची पिडा गूण जावंक घरांत मतीक समाधान मेळोवंक एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोवंक एकल्याचे मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक एग्रीगोल्डांतले पयशे पाटी मेळोवंक एकल्या म्हाका विनंती केल्या फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक दुबयंत बरें काम मेळोवंक आनी वेळार सांबाळ मेळोवंक कुटुंबाचे केस आनी तीन इत्यार्थ जावंक दुबयंत हॉस्पिटलांत जाल्ले प्रॉब्लेम बेगीन सॉल्व जावंक डेनोरान हट रडणें सोडूंक आनी रातीचें तें भियेल्लें सगळें भिरांत पयस वचून बरी भलायकी 2 वर्साच्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळचे पासत सर समाजांतल्या निवारचे पासत मागोवंक विनंती केल्या 6 जाणां म्हज्या लागीं वैयक्तीक मागोवंक विनंती केल्या 6 जाणां लागीं तुमी मागतान बसयला आनी जायतो विनवण्यो मागण्यो घेवन तुमी हांगासर आयल्यात सर्व तुमची मागणी भावार्थान पातयेन भाग्यवंत जुआंव पावलाच्या मुखांत्र सोम्याक आमी भेटोवन दिवया ह्याच्या दिसा जल्मा दिवस संभ्रमच्या बाप अँड्रू डिसोजा तांच्या बऱ्या भलायके पासत तांची सर्व फिरगजींत येवच्यान सफळ जावचे पासत 6 जाणांक घेवन यात्रे पयनार्थी आसात तांचे पयन शबीत जावचे पासत सर अवघडांतले अनवरांतले तांकां शाबिताय राखून व्हरच्या पासत आमी मागया उबे रावया सांगात आमी म्हणया तूं आमकां पाव येवकरेस्त तसो आमकां करूं मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवन आमकां ससाय दी शेकी एक दीस सता भक्तात संगी सर्गीच्या राजा तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकानो आमकां पावस जावं आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं तशें आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताळ्ळेन पळोवनी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मुरये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगता स्त्री आमी तातूंत सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू मोरया देवाचें मोपयांका तेविने देखत आता आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सोम्याचें नांव आमचो आदार आनी सर्गांनी संवसार सर्वेस पर तुमचे सोवे आसूं प्रार्थुया सर्गीच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळें दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवाक भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत जिनिया मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन बगूंक आनी भावार्थान जियोंक प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडाक गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले अनवरांतले आमकां निवार आमच्यो सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस पर तुमचे सोवे आसूं भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतले तुमी सुटोवन ताची देख घेवन खरेपणी जिजो पाटला करून सेवे सक्रेचे मनशां जावंक आमकां गटाय मेळो आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा ताचे देखीन आनी शांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणी संतोष भोगूंक तुमी पावो आनी सरपदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो
मोगाच्यानो आराधन कर मिसाचें बलिदान भेटोवन नवें कर जेजूच्या आशिर्वादां भगवंत जुआंव पावल दुसऱ्या मुखांतर आमी जोडून घेतली थोडा संख्यान हजर आसल्या तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी फुडले दीस रजेचे दीस म्हटल्यार मंगळारा सबार भुरग्यांक तुमी आपण हाडूंक हांव प्रत्येक उलो दिता एकामेकाक तुमी कळया येवच्या मंगळारा भुरग्यांक विशेश आशिर्वादाचे मागणे हांगासर आसतलें भुरग्यां खातीर विशेश रितीन मागतले हांव देखून एकामेकाक खबर दिया आजच्या दिसा मुर्दम दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगता तुमी मुखार येवचें आनी मुर्दमाची वात स्विकार करचें आयच्या दिसा आयिल्ल्या सरभक्तिकांक जवान दिवंक आदार दिल्ले आसात बेबी निया एंजेलिका पिंटो सांपेद्रवाडो ह्या बेबीक बागी जल्मा दिवस मागता देवाचे विस्तार आशिर्वाद बेबीचेर आनी ताच्या आवय बापायच्या कुटुंबाचेर हांव मागता आनी तशेंच फेस्त मिस दिल्ले आसा बेबी निया एंजेलिका पिंटो सांपेद्रवाडो मुर्दम दिल्ले आसात एंजेलिन डिसोजा सान फ्रांसीस दुसरो वाडो मुर्दम दिल्ले आसात हेलेन डिसोजा नित्याद्रवाडो मुर्दम दितात जुलियाना कुटिनो सान थॉमस वाडो आनी फेस्त मिस दिल्ले आसा केनेथ फेर्नांडीस बिचय मुखार येवचें आनी वात मुर्दमाची वात स्विकार करची आशिर्वाद मातशें पयलें थोड्यो कळोवण्यो फाटल्या दिसांनी हांवें तुमकां कळीत केलां आनी ऑक्टोबर 22 तारखेर आमच्या पात्रोणा मानकन आमी दाबाजीक परब संभ्रमता ऑक्टोबराच्या 22 तारखेर ह्या पोटी बुधवारा येता मंगळार दीस नोवेन आसा बुधवारा दीस आमी दाबाजीक परब संभ्रमता हो दीस तुमी आमानात करून दवरचो आनी फेस्तां तुमी येवचें एकामेकाक कळोवचें आनी हो फेस्त संभ्रमता आसतना जायतो खर्च आमकां आसा आनी आयिल्ल्या सर्वांक जेवण दिवंक आसा सरभक्तिकांक जेवण दिवंक आसा मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गान जावनी आमी तें फेस्ताचें मीस आमी भेटयता तुमकां सर्वांक मोगाचें आपोवणें मना दिक बाप एंड्रूच्या तर्फेन म्हजे तर्फेन हांव तुमकां पाठयता एकामेकाक खबर दिया आनी त्या फेस्ताक फिरजेंत रावतल्यांक अवकाश आसा फेस्ताची फिरजेंत 25,000 दिवन फिरजेंत रावयेत मस्त फिरजेंत आसनात फेस्ताची 1 या 2 फिरजेंत रावंक अवकाश आसात देखून फेस्तान फिरजेंत रावतल्यांक तुमकां पयलो अवकाश आसा 25,000 दिवन फिरजेंत तुमी रावी येता आनी तशेंच फेस्ताक प्रायोजक जावन तुमी रावचे तर 10,000 दिवन तुमी फेस्ताक प्रायोजक जावन तुमी रावी येत तिसरो अवकाश फेस्ताक मुर्दोम 85 ताचे वयर तुमी कितलेंय तुमकां दिवेत कुशेचे मुर्दोम ह्या फेस्ताक दान तुमी कितलेंय दिवेत हें तुमच्या गामानाक प्रार्थुया सर्गींच्या भोव मोगळ बापा हो सोबीत सुंदर दीस तुवें आमकां फोव केल्या पासून आयच्या दिसा तुज्या भक्ता जुआंव पावल दुसऱ्याक मान करूंक आनी ताच्या मुखांतर तुजी बेसावां जोडूंक फावो केल्या पासून जायते उपकार फावो केल्या पासून आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन बेसावांनी तुज्या दैवी संगतपणान तुवें आमकां बरयल्या पासून तुज्या उतरां मुखांत तुवें आमकां प्रेरीण केल्ल्या पासून आनी तुज्या पुताचें मांस आनी रगत आमकां दिवन तुज्या दैवीक सक्तेन आमकां बरयल्या पासून आमी तुका अर्घ दिता आमच्या कुडीच्या पोशनाक उपकार तें खाण जेवण तूं सोदक सुनिताय आनी थोड्याच वेळान आमी स्विकार करच्या त्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल ते सेवल्ले आमकां आमच्या कुडीक घटाय आमच्या मोतीक समाधान आमच्या सेवे वावरान तृप्ती आनी दादोसकाय तूं फावो कर
तें सेवन आमी फाटी वयता आसतना चड आनी चड उर्बेन आमी जियोंक तुज्या मोगान आमी जियोंक आनी तुज्या मोगा पासून पयले आसूय मोग आनी सेवा साकरी करूं गरजो आदार आनी सखत दैवीक बेसांव तूं आमकां फावो कर हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आतां मोगाच्या भावा भयणीनो तुमी थंयच रावचें पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावचें आनी पवित्र उदक आमी जन एकल्याचेर घेवचें आनी हांगासर माथ्यार हात दवर हांव तुमच्या खातीर मागचो ना सगळ्यांनी भक्तीपणान जे कितें तुमचे विनवणी आसात भक्तीपणान तुमी पवित्र आत्म्याचें गीत गायता आसतना विशेष सकत आशिर्वाद जे मागणी तुमी घेवन आयल्यात जे विनवण्यो तुमी घेवन आयल्यात त्या विनवण्या पासून त्या मागण्या पासून तुमी मागचें पवित्र आत्म्या सक्तेन आमकां बर जेजू आमकां कृपेन बर नितळ कर निर्मळ कर आमकां गूण कर तुजे सक्तेन बर जेजू म्हणून आमी मागया घेवन जुआम पावल दुसऱ्यांक घेवन कुसाचे कृपे वर आमकां आमचे देवा आमच्या अंधस्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे